पावसाळी अधिवेशनातूय बुधवारा प्रश्नोत्तराचे काळांत म्हादयचो विशय पेटलो। केंद्रान कर्नाटकाक दिल्लो DPR गोंय सरकारान रद्द करून घेवपाची मागणी विरोधकांनी लावन धरली। विशय सर्वोच्च न्यायालयांत आसा। म्हादयची केस सुनावणेक येतले तेन्ना हो विशय मांडटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। म्हादय खातीरचे प्रवाह अधिकरणाचे कार्यालय फुडले 15 दिसां भितर पणजेन स्थापन करतले अशें उतर मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। बंगालच्या उपदर्यांत तयार जावपी उण्या दाब्याच्या पट्ट्याक लागून गोंया सयत कोंकण मध्य महाराष्ट्रात फुडले 4 दीस घोग्यांनी पावसाची शक्यताय गोंय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हे फाटभुंयेर खात्यान गोंयांत 18 ते 21 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। मंगळारच्या पावसान दिवचल म्हालांतल्या न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली। वाळवंटी आनी दिवचल ह्या दोनूय न्हंयांतल्या पंपांतल्यान उदकाचो उपसो केलो। कांय सकल वाठारांनी उदकूय भरपाच्यो घडणुको घडल्यो। अंजुणे सोडून राज्यांतल्या सगळ्या धरणांनी उदक भरलां अशी माहिती उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या। जून म्हयन्यांत बरोच पावस पडिल्ल्यान सगळ्या धरणांनी उदक भरलां। हाका लागून उदकाचो उणाव ना अशें शिरोडकार हांणी सांगलें। मंगळारा राती पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून वाळपयच्या मामलेदार इमारतीचे संरक्षण वणत बुधवारा फांतोडेर कोसळ्ळी। वणत कोसळिल्ल्यान रस्त्यार कुशीक पार करून दवरिल्ले उजो पालोवपी दळाच्या गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें।
रान खात्यान घसघशांचेर घाल्ली बंदी शिथील केल्या। राज्यातले 15 कमी धोकादायक स्थितींतले घसघशांचेर वचपाक आता रान खात्यान परवानगी दिल्या। मात ह्या घसघशांचेर वतना नेम पाळचे पडटले। कला अकादमीचो स्लॅब कोसळपाचो प्रकार हो अपघातूच आशिल्लो। हातूंत मंत्री गोविंद गावडे आनी अभियंते कांयच करपाक शकनात अशें मंत्री गोविंद गावडेच सांगता। आपल्याकूय ह्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी जाल्ली जाय। ह्या प्रकारा उपरांत आपल्याचेर व्यक्तीक टिका जाता। बहुजन समाजाचे नेतृत्व सोंपोवपाचोच हो प्रकार आशिल्ल्याचें गोविंद गावडे सांगतात। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे कार्यावळीत ते उलयताले। उगव्याच्या तेरेकोल न्हंयत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप बंद करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हे विशीं थळाव्या लोकांनी मंगळार पुलीस आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें। रेंव काडपाक उच्च न्यायालया कडल्यान बंदी आसतनाय लेगीत रातचे वेळार उगव्या वाठारांत चोरयांनी रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात। न्हंयेंतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडिल्ल्यान शेतांचेर ताचो वायट परिणाम जाता। देखून थळाव्या मदीं भिरांत उप्रासल्या। सांगेच्या दाबामळ वाठारांत एका 30 वर्साच्या बायलेचेर हात घाल्ल्या प्रकरणा वयल्यान मंगळारा रातीं श्याम देविदास हाका सांगे पुलिसांनी अटक केली। पुलिसांनी सांपळो रचून 2 वरां भितर आरोपीक ताब्यांत घेतलो। मजगतीं पुलीस स्टेशनाचेर सांगेचो मंत्री सुभाष फळदेसाय पावलो। पुराय प्रकरणाची तांणी चवकशी केली आनी आरोप्याचेर कडक कारवाय करतले अशें आश्वासनूय दिलें। येणावळ वाडोवपा खातीर अर्थसंकल्पात गृह खात्याचेर घाल्ले वजें सामकें चुकीचें म्हणीत आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। येणावळ वाडोवपा खातीर पर्यटकांक त्रास दिवप बंद करपाक जाय, कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। अर्थसंकल्पा वेल्या उलोवपा वेळार ताणें ही मागणी केली। अर्थसंकल्पात गृह खात्या कडल्यान जी अपेक्षा दवरल्या ती सामकी चुकीची, तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाचेर परतून विचार करचो अशेंय मायकल लोबो सांगता।
खणी सुरूच जावच्यो ना देखून रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हे खरेपणी रेव्हेन्यू डेफिसिट बजेट आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. पोरू मुख्यमंत्र्यान 170 घोषणा केल्ल्यो, तातूंतल्यो हाताच्या बोटार मेजपा इतल्यो घोषणा पुराय केल्ल्याचेय विजय म्हणटा. देखून हो सरकार काटार पास जाल्ल्याचो थोमणोय विजयान मारलो. इव्हेंट मॅनेजमेंटा वयल्यान विजयान सरकाराचेर फोग काडलो. मुरगांव मतदारसंघात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकेंचेर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान आवाज काडलो. मुरगांव पुलीस स्टेशनात पुलिसांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान भांगरा सरपळ्यो मारपाचे प्रमाण वाडपाक लागल्यात. मुरगांव पुलीस स्टेशनात 8 दिसां भितर पुलीस फौज फाटो पाडोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. जाल्यार बायणा पुलीस चौकीच्या दुरुस्तीचें काम भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं 1 म्हयन्या भितर करतले आनी ट्रॅफिक सेलांतल्या कांय पुलिसांची बदली बायणा पुलीस चौकीत करून तांची संख्या वाडोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. गांजे उदका प्रकल्पाचो नव्यान बांदिल्लो पंप बुधवारा उदकांत कोसळ्ळो. अजापाची गजाल म्हणल्यार ह्या पंपाचें शेनवाराच मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं लोकार्पण जाल्लें. शिवोले मार्ना हांगा अचानक दनपारच्या 2 वरांच्या सुमाराक मशीनचो चोमो मदींच रस्त्यार आयिल्ल्यान थळाव्यांची तशेंच लागीं आशिल्ल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांची आनी तांच्या पालकांची बरीच गैरसोय जाली. ह्या मशीनक लागून वरांची वरां लोक आडकून उरले. दनपारचो वेळ आनी पोटाक भूक लागिल्ल्यान लोकूय मातशे तिडकले. अचानक येदो व्हडलो मशीनचो चोमो कसो असो कांय वेळ येरादारी करप्यांक प्रश्न पडलो. कांय वेळा उपरांत कळ्ळें की मशीनच्या संवर्धन आनी कल्याणाक चालना दिवपा खातीर गो प्रेमींनी ही मशीनची रॅली लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर आयोजीत केल्ली. बालरथ कर्मचाऱ्यांचो पगार ऑक्टोबर म्हयन्या मेरेन वाडयतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. सध्या बालरथ चालकांक 12,000 जाल्यार एटेंडंटाक 6,000 रुपया पगार मेळटा. तो खूब उणो आसा. तो वाडोवचो अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या.
केप्यां मतदारसंघातल्या कांय गांवांत सैमाकडल्यान उदक मेळटा जाल्यार लोकांक फाटले 2 म्हयन्याचे उदकाचे बिल 5,000 ते 15,000 मेरेन कशें आयलें हाचेर मुख्यमंत्र्यान आनी भौशीक बांदकाम मंत्र्यान जाप दिवची अशी मागणी केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पावसाळी अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा केल्या. गोयच्या हाऊसिंग बोर्डाच्या प्लांटांनी परप्रांतीय येवन बेकायदेशीर रस्ते आणि झाडांची कत्तल करतात असो आरोप आर्जीचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. ह्या सगळ्या प्रकरणांनी मोठे सेटिंग आसा असो दावोय बोरकार हांणी केला. मंत्री सुदीन ढवळीकारान हे आरोप न्हयकारले. तशेंच ज्यो बेकायदेशीर घडणुको घडल्यात ताची चवकशी सुरू आसा अशी जाप तांणी दिली. दिवचल पालिके मुखार सध्या भाडे वसुलीचे खर आवाहन आसा. घरपट्टी तशेंच दुकानां आनी गाड्यांचे भाडे मेळून पालिकेक 4 कोटी परस चड रुपया येवपाचे आसात. मजगती दिल्ले मुजतींत भाडे भरले ना जाल्यार संबंदीत आस्थापनां सील करपाची तयारी पालिकेन दवरल्या. मडगांवच्या मुखेल रस्त्यार कांय लोक कोयर हाडून उडयतात म्हणून थळाव्या लोकांनी कागाळ केल्या. हाचेर नगरपालिका लक्ष घालिना जाल्यार मडगांवांत दुसरो सोंसडो तयार जातलो देखून थळाव्यांनी भंय उक्तायला. तशेंच उक्ताडार उडयल्ल्या ह्या कोयराक लागून वेक्टर बोर्न दुयेंत लेगीत जावपाक शकता देखून थळाव्या नगरसेवकान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बोरी पर्वतावेले सिद्धनाथाचे देऊळ चोरांची हक्काची सुवात जाल्या काय कितें असो प्रश्न आता उप्रासला. हाचे कारण म्हणल्यार वर्सान वर्सा सिद्धनाथ पर्वतावेल्या सिद्धनाथाच्या देवळान चोरी जायत आसा.
चोरांनी मडगांवांतल्या अपना बाजारांतल्या एका भांगराचें दुकान चोरपाचो यत्न केलो, मात तो फसलो। ही घडणूक फांतोडेच्या 4:30 वरांचेर घडिल्ली। चोर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्यात। ताका बेगोबेग धरचे आनी अशी मागणी दुकानदार बांदेकार हांणी केल्या। जानेवारी 2024च्यान सगळ्यो पर्यटन गाडयो, रेंट अ कॅब, रेंट अ बायक आनी सरकाराच्यो नव्यो गाडयो इलेक्ट्रीक आसतल्यो, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सरकाराचो हो महत्वाचो निर्णय इलेक्ट्रीक गाडयांक उर्बा दिवपाक मजत करतलो, अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलें। पगारवाडीचे मुखेल मागणे खातीर सुरू आशिल्ले बालरथ कामगारांच्या लढ्याक निमणें येस मेळ्ळां। बुधवारा मुखेलमंत्र्या वांगडा बालरथ कामगारांची शिश्ताई ड्रायव्हरांचो पगार 11,000 वयल्यान आतां 17,000 केला, जाल्यार अटेंडंटाचो पगार 6,000 वयल्यान 10,000 केला।